प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी मंगळारा भोपालच्यान 5वें वंदे भारत ट्रेनिंग 5वो बावटो दाखयलो। राष्ट्रीय रेल्वे वतीन रेल्वे मंत्रालयान हो प्रसंग भोव म्हत्वाचो आनी खाशेल्लो मानून 5वें वंदे भारत ट्रेनीचे उक्तावण एक कार्यावळ म्हूण सादर केल्या। भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात मंगळारा आनीक एक नवो अध्याय जोडलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी एकाच बरोबर 5 राज्यांक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनिंग 5वो बावटो दाखयलो। माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये हैं मडगांव से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु, रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। माननीय से अनुरोध कि वो कृपया करके हरी झंडी दिखाएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। जय मध्य प्रदेशाची राजधानी भोपाल हांगसर रानी कमलापती जबलपूर एक्सप्रेस, खुजराहो भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस आनी हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस हांचो आस्पाव आसा। पीएम मोदी हांच्यांनी भोपाल हांगसर खुजराहो भोपाल इंदोर वंदे भारत एक्सप्रेसाक 5वो बावटो दाखयलो आनी उरिल्ल्या 4 ट्रेनींक व्हर्च्युअली फ्लॅग ऑफ केले। तशेंच 3 राज्यांक गोंय, बिहार आनी झारखंडाक पयले फावट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मेळ्ळी। पीएम मोदीन मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसाच्या व्हर्च्युअली फ्लॅग ऑफ केल्ल्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या बरोबर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।